सकाळ दिवं तुमकां समेस्तांक गुड मॉर्निंग. बळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराई जावन संभ्रमच्या 7व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. भुरगीं भोव नाजूक आनी सालिसायेन कितेंय पातयेतात आनी कोणायकी पातयेतात. आपणाचें रक्षण करूंक तीं सकनात मात्र न्हय, सदांच तांच्या वडिलांचेर वंदवून तीं रावतात. जर एकल्याक बाळपणार आघात जाला तर ताचो परिणाम फुडल्या जिणेंत पळोवंक मेळटा. बाळपणाचो अणभव एकल्याक बांदूंकय शकता वा देसवाट करूंकय शकता. सांतेरेजाचे बाळपणी गुलाबाची गजडी न्हय आसली. पाणोस येवच्या वेळा तावनच आवय तावन मेकलेपण अणभव केल्ल्याचो परिणाम तिच्या सगळ्या जिणयेंत तिका भोगूंक मेळ्ळो. पूण सोम्याचेर विश्वास तिचे सगळे गाय गूण करूंक पावलो. तर आज आमी सोम्याचेर विश्वास फुडाराचो स्वास म्हणलो विशय नियाळतना आल्तार भुरग्यांचो जुबलेव संभ्रमता. आधुनीक काळाच्या कसल्याच वत्तडांक वळख जायनासतना गुणेस्त भुरगीं जावन वाडोवंक सोमी सर भुरग्यांक कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाचे तेसांव दिल्ल्या पसती मागया. आतां आमी सर्वां उबी रावन प्रवेश गीत गावचे मुखांत्र मिसाची सुरवात करया. सर्वेस पुरा मुखाचार स्नारा भिटयता बरिता. सर्वेस पुरा कृपेच्या साकुरा मानून घेया राधा. विविध कुटुंबात थांबून विविधतेने घेऊन भावार्थान एकवटल्या. कळसांनी एक सावू मौनांनी आराधू सोम्या तुका वंदिता. सर्वेस पुरा मुखाचार स्नारा भिटयता बलिता. सर्वेस पुरा कृपेच्या साकुरा मानून घेया राधा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सोम्याचेर पातयेणी आणि फुडाराचो स्वास म्हणल्यार संदेशकाल आज आमी नव्यानाचो दीस नियाळ करतले. बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो ह्या सकाळच्या वेळार आमी दावादवी ह्या देव तेंपलाक आमी आयल्या बाळोक जेजूक नामान करूंक आनी हो संदेश नियाळोवंक. विशेष रितीन आज सर भुरग्यां खातीर आमी मागतले आनी आल्तार भुरग्याचो जिबलो विशेष रितीन भुरग्यां खातीर मागचो हो दीस जावन आसा. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागया. तांच्या फुडारा खातीर आमी मागया. बरोसो जावन दी तांचें आशा किरण आनी भविश्य. जायते फावटी आमी बरोसो सणून जियेल्या पातयेनी नासतना जियेल्या. ह्या सर पातकां खातीर देवातावन आमी बक्षणे मागया आनी म्हणुया हांव पातकी. सगळ्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणो तुजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे सदांच आमकां मुरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवा लागीं विनातिगात प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्पद्वेदाराध्यसनाच्या देवा, तुझ्या एकल्या स्पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मनाक नवी रचना केली आनी आमच्या मनशा सैमान तुका एकवटलें. तुज्या कृपेन आमकां अदीक अदीक तुज्या सारकी कर म्हणून आमी मागता. त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशवान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सोरेस्परा देवा, म्हाका अशें कितें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक ल्हान भुरगो. पूण सोरेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जशें हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां. उलयता तो सोरेस्पर. देवाचें उतर हें. तुझी सोडवून परगटले सोम्या, मुझी तोंड तुझी सोडवून परगटले. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो म्हूण सुबेदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्याकान दिवन म्हजें तारण कर. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगटले सोम्या, मुझे तोंड तुझी सोडवून परगटले. जातू सर्वेस्परा म्हजें कडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जातू म्हजे जिवाटांचे गोटे. कित्याक तूं एक
क्रूस मुझे कडप आनी मुझे कोटे नैवे देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार मुझे तोड तुझी सोडून परगतेले सोम्या मुझे तोड तुझी सोडून परगतेले तूं धन्य म्हजो एकलोच बरवसो म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला म्हजे हांवेचे कुशीनतावन तुंच म्हजो चलयना मुझे तोड तुझी सोडून परगतेले सोम्या मुझे तोड तुझी सोडून परगतेले Alleluia, 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 Alleluia. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन सोडा तांकां आडायनाका Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या इसो असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडायनाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो तांचो फुडें गेलो. देवाचे उतर हे वकनी तू क्रिस्ता. बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या नोव्यानाचो संदेश जावन आसा सोम्याचेर विश्वास आनी फुडाराचो स्वास. णव वर्साचें निग्रो चेडू सुडानांत जल्मल्लें. ताच्या 9 वर्साच्या प्रायर आर्बियांनी ताच्या आवय बापायांक जशी मारलें आनी ह्या चेडवाक किडनॅप करून तें 12 वर्साचें जावन आसतना ताका 5 फावटी गुलामपणाक विकल्लें, स्लेव ट्रेडींग. आनी अकरेक ताच्या 13 वर्सांचेर एका इटालियन बिझनेस मर्चंटान ताका गुलाम जावन घेतिल्लें. पूण हो धनी इल्लो मोवाळ. ताका इल्लो सुटका दितालो घरांतान भायर वचोंक. आनी घरांतान भायर गेल्ल्या वेळार थंयच एक ल्हानशें कोपेल आसलें आनी हें चेडू कुतुहला खातीर त्या कोपेला भितर वतालें आनी इल्ल्यो वेळ थंय बसतालें. आनी थंय भाग्यवन सक्रामेंत आसलो आनी सदांय हेंच करतालें हें चेडू. आपणाक वेळ मेळ्ळ्या वेळार त्या कोपेलाक येतालें आनी थंय बसतालें.
दिसान दीस ताका एक अनुभव गो ताच्या भितर भोगोंक लागलो, भोव सोंपो एक आध्यात्मीक अनुभव गो. ताका जेजू म्हळ्यार कोण, ಈಗ क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत नातलें जाल्यार एक आंतरीक अनुभव गो. हो अनुभव इतलोच जावन आसलो. म्हाका म्हज्या जिवितांत जायते धनी मेळिल्ले. आय हॅड मेनी मास्टर्स, बट आय हॅव हियर अ गुड मास्टर. म्हाका जायते धनी मेळ्ळे म्हज्या जिवितांत, पूण ह्या सक्रामेंतांत एकलो एक बरो धनी म्हाका मेळ्ळा, बरो एकलो मेस्त्री म्हाका मेळ्ळा. म्हजे आदले धनी कठोर, क्रूर, दोगदूंचे, तिरस्कार करचे, पूण वो सक्रामेंतांतलो जेजू म्हणलो धनी मोवाळ, दयाळ आनी म्हाका स्विकार करचो. आनी हो अनुभव गो तिच्या जिवितांत एक भरवसो जालो. त्या धनयाचेर ती फातयेली. दिसान दीस हो अनुभव गो तिका बदलूंक लागलो. तिणें क्रिस्तांव धर्म घेतलो, म्हळ्यार बावतिस्म तिणें घेतलो. मुखार कॅनोशियन नन्स म्हणटात ह्या कॉंग्रिगेशनाक ती भरती जाली. थंय दुबळ्या धाकट्यांची सेवा तिणें केली. आनी माद्रे मोरेत्ता म्हणून तिका नांव म्हणलें, ब्लॅक मदर. कशें आमच्या इंडियान मदर तेरेसा म्हणून आमी कलकत्त्याच्या तेरेसाक आपयता. तिच्या सेवे खातीर हिका हें नांव पडलें, काळी आवय. आनी 2020 जुवांव पावल दुसऱ्यान तिका सांत म्हणून पासारलें. तिचें नांव जोसेफीन मार्गरेट बकिता म्हणून. जिवितांत एक तिरस्काराचो मनोभाव अनुभव गो तिणें आपणायलो, पूण बरवसो सांडूना. सोमयाचेर फातयेनी तिणें दवरली आनी तिचो बरवसो जिवाळ जालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, होसो नियाळ आज आमी ह्या नोवेना दिसा करता. सोमयाचेर फातयेनी फुडाराचो स्वास. फेथ इन हिम, होप फॉर टुमारो. आमचो भावार्थ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी मागता, आमी सक्रामेंत घेता, मिसांत वांटो घेता, मागणें करता. आमचो भावार्थ केवल एक सिद्धांत गे, तत्व गे, एक तियारी गे. इज इट सिंपली एन इन्फॉर्मेशन ऑर परफॉर्मेशन? म्हळ्यार कार्या रुपांत ताका कितें म्हणी प्रस्तुताय आमच्या जिवितांत आसा गे. खंडीत आमचो भावार्थ आमकां उलयता. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या अनवरा वेळार, आमच्या दगदने वेळार आमचो भावार्थ आमकां बरवसो जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना जायते अडकळी अनवरां येतात, पूण ती फुड करूंक आमकां भावार्थ एक उजवाड जाता. अब्रामाक ताचो भावार्थ एक उजवाड जालो तो अंधकारांत चलतना. जोब पत्रियार्काक उजवाड जालो. परण्यासल्ल्यांतल्या झुजेक तो उजवाड जालो. म्हज्या आनी तुज्या जिविताक भावार्थी एक उजवाड खंडीत जाता केन्ना आमी भावार्थाची यात्रिकां जावन आसाव आनी भावार्थाची यात्रिकां केदाळे बरवसाची यात्रिकां जावन आसाव. भावार्थ एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 1 एब्रेवाचो तो ऑथर अशें भावार्थ वाक्यान करता. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थरो आनी खात्री. भावार्थ आनी बरवसो सांगाता वेची दोन संगती म्हणून तो सांगता. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी खात्री. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळ 12 सान पावलो अशें बरयता. तुमी ह्या संवसारांत देवाविणें आनी बरवशा विणें जियेल्यात,
आता तुम्ही सोम्याक स्वीकार करा. ह्या संवसारांत तुमी भावार्थ देवाविणें जिवोवचें म्हळ्यार बरोवच्या विणें जिवोवचें. भावार्थ विणें जिवोवचें म्हळ्यार बरोवच्या विणें जिवोवचें. When we have God, we have hope in this world. केन्ना देव आमच्या सांगात आसा तेन्ना आमचे थंय बरोवसो आसा. आमी केदाळा देव आमच्या सांगात ना, आमचे थंय बरोवसो ना. 3 रितीचे भावार्थ आसात. पयलो भावार्थ, एक नॉर्मल जिविताक हे 3 रितीचे भावार्थ गरजेचे. वा पातयेनी वा ट्रस्ट म्हणटा हांव. पयले सुवातेर आमी पातयेता हांव मनशांचेर वा संवसारी वस्तूंचेर. इल्लो दुडू आस्त बदीक हें सगळें आमचें इल्लें फ्युचर सेक्यूर करता. हाका पयलो सुवातेचो भावार्थ म्हणयेत. दुसरो भावार्थ विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा हांव. म्हजेरच म्हाका पातयेनी हेंय भोव गरजेचें. दुसऱ्यान देवाचेर पातयेनी, दिसानांतल्या सक्तीचेर पातयेनी. पूण हे एका नॉर्मल सामान्य जिविताक 3 गरज ना म्हणना. पूण जायते फावटी ह्या संवसारांत कितें जाता, आमी जायते फावटी पातयेता हांव दिसच्या संगतीचेर. म्हजेरच जावं म्हाका चड पातयेनी, ओवर कॉन्फिडन्स. वा हेरांचेर, म्हजो घोव जावंक पुरो, म्हजी भुरगीं जावंक पुरो, म्हजो फियांसी जावंक पुरो, वा म्हजी रिलेटीव, म्हजी फ्रेंड्स ती आसात म्हणलो जायती पातयेनी. जायते फावटी म्हज्या बँक बॅलन्साचेर म्हाका पातयेनी, म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या सायटाचेर, म्हज्या फ्लॅटाचेर पातयेनी. पूण ह्यो सगळ्यो संवसारी हे 2 भावार्थ आसात न्ही, हेरांचेर आनी हे संवसार आळवून येचे. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव जाता. जायते फावटी आमी पातयेल्ल्यो संगती फेल जातात, सोलवतात. आनी कोणाक आमी पातयेता ते आमकां बिट्रे करतात. आनी अशें जाल्या वेळार निरासपण, देदेसपण आमच्या जिवितांत आमकां जाता. तेन्ना उजवाड आमकां येता वयरतान, देवातान. देव अविनाशी, देव आमकां सांडून घालचो न्हय, देव सदांच आमकां आसचो. आयच्या समाजेंत जायते जण निराश जातात, जायते जण जीवघात करतात. जायतीं भुरगीं जावंक पुरो. आज आमी भुरग्यांचो दीस, युवा जाणां मदें आनी भुरग्यां मदें आज जायते निराशपण, बेविश्वासपण आनी जायते जाणां जीवघात करतात. हाका कारण कितें? आमचो विश्वास आनी आमची पातयेनी दिसच्या संगतीचेर. आमी ताचे तावन भायर वचोना. एक दिसानांतली सकत आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमचो मोग करता, आमकां स्विकार करता. म्हणली पातयेनी आमचे थंय आसना. सेक्युलर होप इज बिल्ट ऑन वर्ल्डली थिंग. संवसारी बरोवसो संवसारी वस्तूचेर हुंदोवन आसा. संवसारी वस्तू नॉट रिलायबल. ते आज आसात फाल्यां नात. मनीसय तशेंच आज आसात फाल्यां बदलतात. पूण म्हजो भावार्थ दिसानांतल्या संगतीचेर हांव रुता करता तर, वा ताची बुन्याद दिसानांतल्या संगतीचेर वा देवाचेर वा दैवीक संगतीचेर, ती सदांच बाळटा आनी नीज बरोवसो आमकां दिवंक शकता. ह्या तरेक आमी जातल्या बरोवसाचे केन्ना देव आमच्या सांगता आसा. तर क्रिस्ती कश्ट एक मिस्तेर. क्रिस्ती कश्ट एक मिस्तेर. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. कश्ट 2 रितीचे इफेक्ट वा परिणाम आमच्या जिवितांत घालतात. एक परिणाम जावंक पुरो ट्रान्सफॉर्मेशन, बदलावण आमच्या जिवितांत. अनेक बदलावण डिफॉर्मेशन, सर्वनाश करचें. हे दोनी कश्टांत हांव येवचे. पूण कश्ट आनी भावार्थ सांगाता आसा तर आमच्या जिवितांत कश्टी एक बदलावणच जातली.
एक बरें बदलावण आमच्या जिवितांत हाडूंक शकता. सांत तेरेज ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले. जावंक पुरो ते ल्हान भुरगें आसतना ताची आवय सरली. मुखार ते कॉन्वेंताक गेल्ल्या वेळार तें एकसुरें जालें. मुखार तसो बापूय मानसीक जावन अस्वस्थ जालो. आपली आवय म्हणून ताणें चिंतली आपले भयणीक कार्मेल कॉन्वेंताक ती भरती जाली. पूण भावार्थान ती सरली. त्या काळोखाच्या राती भावार्थ म्हळ्यार उजवाडान ती सरली. ती म्हणाली सगळें ऑल इज ग्रेस, सगळी कृपा. भावार्थ म्हणलो उजवाड म्हाका राखून व्हरता. तशेंच हांवें येदोळूस पयलें सांगलें प्रस्तावान ती काण जिविताचें गणीत जोसेफीन बाकिता तिच्या जिवितांत काळोखूच तिणें देखलो. पूण पातयेणी आनी विश्वास भावार्थाचें कीर्ण जालें. जिवितांत पेन इज इनएविटेबल पूण सफरींग इज ऑप्शनल. जिवितांत दूख कोणाच्यांनी काण ओडूंक जायना. पूण त्या दुखींत हळुहळे बोगोजेगी नांगी म्हणल्यार चॉयस म्हजें जावन आसा. आनी भावार्थ आमच्या जिवितांत आसा तर आनी बरोसो आमच्या जिवितांत आसा तर कश्टां आनी अणुवारांती आमी देवाचो अणभव आमी जोडटले हांव आनी बरोसो आमी सांडचे नांव. आनी जेजून ताच्या जिवितांत सगळ्यांच्या जिवितांत बरोसोच दिलो. ताणें गूण करतना कश्टांत लोक वळवळतना ताणें म्हणलीं उतरां तुज्या भावार्थान तुका गूण केला. तुज्या भावार्थान आनी बरोवशान तुका गूण केला. यू आर सेव्ड बाय युअर फेथ, यू आर हील्ड बाय युअर फेथ. म्हळ्यार तुजो बरोवसो आनी भावार्थ आसा तर तुकाच तो गूण करता आनी तुका तो बरोवसो जाता. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवादी एकलो भुरगो जावन आसलो. म्हाका जायना म्हणून तो आसलो. पूण देवान ताका बरोवसो दिलो. म्हजेर तूं पातयेती जाल्यार तूं व्हडतो प्रवादी जातलोय. तुका उलोवंक येना, कितेंय तुका जायना म्हणून फाटी सरनाका, पूण म्हजेर पातये. तशेंच आज जेजू ल्हाना भुरग्यांक हात दवरून मागता. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा म्हणून जेजून म्हळें. ल्हाना भुरगीं केन्नाय फाती येतात. एकल्या बापायन ल्हान भुरग्याक वयर मळबाक उडयलें तरी भुरगें हांसता. कित्याक म्हाका कितेंच बादाक जायना म्हणून भुरग्याक कळीत आसा. बापायच्या हातांत म्हाका कितेंच बादाक जायना. एक बरोवसो ताचे थंय आसा. देखून ते रडना, हांसना. व्हडल्या मनशांक कोणाक म्हणी आमकां कोणें म्हणी धरून वयर उडयलें तर आमकां कांप लागता. पूण एक भुरगें हांसता आनी हांसूनच वयरतान ते सकल बापायच्या पासलेक ते पडटा. कित्याक एक पातयेनी बापाय थंय. तशेंच ल्हाना भुरग्या बरी आमचो विश्वास सोम्यातय दवरया आनी बरोवसाचे यात्रीक आमी जावया. बरोवसो आमी समजो नाका. ह्या संवसारांत देव आमचो मोग करता. देव आमचो बाप आमकां सदांच हो संवसार स्विकार करना तरी तो स्विकार करता. म्हळ्यार बरोवशान आमी यात्रीक जावन ह्या संवसारांत जिवेया. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतल्या बापूंच्या आकाश तुका या पवी बलिदाना घे बापा घे उधो घे वाय घे आमसवा कानिकसा बेटून दिता Krista masaratan bodol muntorata Ge bapa ge udo ge wai
Krista masaratan bodal munurata. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या केपोसुद्वाक सर्विस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, करी भक्ती आनी शांती तुमच आमच्या काळजान उपजताय. देखून ह्या यज्ञ वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशणी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सस्नीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्यो परजेचो उजवाड म्हणून दाखयलोय. अनंत पूत तुजो आमचो विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परसडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गाच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्या खातीर तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good pargotuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu लोभ्यान येतलो. बापा जेजूचो मरण असो आनी पुनो जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जीवनपण सबोर वसू दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमस मेसांची दया कर म्हणून मागता अंकवार मोरया देवाचे मे संगती भगवून जुसे दिसो पती भगवून धर्मदूता आणि सर्व कडे तुका मानूवाल्या आणि त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापो आनी आमच्या बरोवशाचें किर्ण त्या बापातय आतां आमी मागया आमच्या बापा सुरीच्या सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकोळदेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकारांतले वाटय तर चोरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका आमी शांती पाठोवया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी सोम्या तुवें आमच्या भितरचे म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
भावांनो आनी भयणीनो, काळजान तुज्या आनी म्हज्या जेजू आयला. वडिलांनी भुरग्यांक आपणा सरशी हाडिल्ल्या वेळार शिसांनी तावंडायलें, पूण जेजून भुरग्यांक आरायलें, भुरग्यांक वेंगलें, तांकां उमो दिलो, तांचेर बेसवाचो शिवर वतलो. तोच जेजू म्हाका वेंगूंक, म्हाका आरावन म्हज्या काळजांत आयला, म्हाका बेसवांनी बरोवंक, म्हजें जिवीत नंदन करूं. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. सोमिया हावासा तुझ्या हातान, नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपान. ल्हान सोमिया हांव व्हड उतरानान, हद्दन चलय म्हज्या फुडारान. सोमिया हावासा तुझ्या हातान, नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपान. ल्हान सोमिया हांव व्हड उतरानात, हद्दन चलय म्हज्या फुडारान. सोमिया हावासा तुझ्या हातांत, नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपान. ल्हान सोमिया हांव व्हड उतरानात, हद्दन चलय म्हज्या फुडारान. सोमिया हावासा तुझ्या हातांत, नाकाय कंत म्हाका तुझ्या गोपांत. ल्हान सोमिया हांव व्हड उतरानात, हद्दन चलय म्हज्या फुडारान. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, तुझ्या परजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं दिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुजे कळवळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां वखद मेळोवन दी. ह्या परी ह्या सर जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हड विस्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्वदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भावन आनी भयणीनो, बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन 7व्या दिसाचें नोवेन आज आमी आदारते आसा. सुमेचेर विश्वास, फुडाराचो स्वास हो
विशय घेवन नियाळते आसतना सर्व भुरग्यांचो जुबलेव आमी आचरण करता. भुरगीं म्हाका दिसना तांकां खंडी जावन संजेच्या मिसार सकट भुरगीं आसतलीं आनी तुमच्या घरांनी आसच्या भुरग्यांक आनी आज ह्या पुणशेताक भेट दिवच्या सकट भुरग्यांक आमी ह्या जुबलेवाचे सुभाशय पाठयता. आयच्या ह्या मिसा वेळार हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागोवन अपुरबाईसून नियाळ दिल्ले जावन आसात मनदेक बाब विजय डिकॉस्टा, आमचेच कर्मिलीत याजक बेळतंगडी वाराडे तावन आतां प्रस्तुत बेंगलोरांत आमचे कोवेंत आसा गेद्दलहळ्ळी म्हणचे कडेन. थंय गेद्दल चड म्हूण अर्थ न्ही, पूण त्या गांवाचें नांव तशें आसा. एअरपोर्टाक लागीं थंय तावन एक 25 मिनटाची वाट. थंयसर तांची सेवा दिते आसात. रोमान ते आसले, आतां परतून तांची दोतोर सनद शिकाप ते मुखारसून व्हरते आसात. मात्र न्ही ते एक बरे रांदपी. हांवें तांकां जायते फावटी सांगिल्लें आसा एक कार्मेल किचन म्हणून यूट्यूब चॅनल सुरू करूंक, कित्याक बरें बरें रांदप ते करते आसात. आनी आयचे दिसा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तांकां तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो बाब विजय. तांचे संगी आसात बाब दीप, तशेंच कॉयरिस्तांक वाचपां वाचल्यांक आनी इतल्या सकाळीं इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. संगतच ह्या मिसांत आनी नोवेनांत परगवंदासची आमची भाव आनी भयणी ऑनलायनीर आमचे संगी आसात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर तांच्या वावराचेर आमी देवाचें आशिर्वादां मागता. भोवन आनी भयणीनो, येदोळचो तुमकां कळयल्ले प्रमाणे आज सांजेर भुरग्यां खातीर विशेश मीस 6 वरार उक्त्या मैदानार आसतलें. तुमच्या भुरग्यांक ह्या संजेच्या मिसाक धाडूंक साध्य जाता सर बाळका जेजूच्या नेस्नान वा जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेजाच्या नेस्नान धाडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. कालच्या आनी परच्या दिसा आमी हांगासर रक्तदान शिबीर आसा केल्लें. पयलींच्या दिसा 61 जणान आनी कालच्या दिसा 50 जणान रक्तदान केलां. तुमच्या ह्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फाल्यांचो दीस आनी ह्या दिसा आमी नियाळ करता जावंक क्रिस्ता सारकें दिलां आपोवणें. आनी आमी सकड दोतोन शिकयतल्या टिचेरी पसोत आमी मागतले तुमचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करतले. उडास दवरा फाल्यां आयतार तरी हांगासर हरशेंची बरीच नवी मिसां आसतलीं आनी ती आयताराची तशेंच नोवेनाची मिसां जावन आसा. घर बांदून दिवचें. तुमचे लागीं आमी 2 प्रोजेक्टां मुखार दवरलेलीं. एक दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदचें आनी 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम. आमी आज 7वें दिसा आसा नोवेनाच्या आनी येदोळचो आमकां सुमार 65 जणांनी ह्या स्कॉलरशिपाक दान दिल्लें आसा. 6 दिसांनी 65 जणांनी तुमचें उदार मोन तुमी दाखयलां. घरच्याक खर्चाक म्हणजे गरबांच्या योजनाक कितले पयशे जमो जाल्यात ते हांव तुमकां फाल्यां सांगता. पण हांव तुमकां पयलींच सांगिल्लें, जर आमी सकडांनी फूल ना फुलाची पाकळी दिली वा हाताक हात मेळून आदार दिलो जाल्यार आमचे मुखांतरच बाळूक जेजू आजपा करूंक शकता. आनी हें परत्यान ह्या नोवेनाच्या दिसांनीच साध्य जालां. जर तुमी आनीकी चड मोन दाखयत जाल्यार 100 न्ही कितले पयशे येतात ते सकड पयशे आमी ह्या दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दितले. त्या देखून घट्ट 2 ताळयो उदार म्हूण दाखयल्या तुमकां सुमेस्तां. भोवन आनी भयणीनो, बाब जॉन सिक्वेर आमचोच कर्मिलीत याजक, ताणें 2 बूक बरयल्ले आसात. एक ताचे मोगाळ वेंगेन म्हणून कोंकणींत, हाचे विशीं हांव तुमचे लागीं पोर उलयलां. आनी आतां कालचे दिसा इन इज एबायडींग लव सिंपल स्टेप्स टू कॉन्टम्प्लेटिव्ह प्रेयर म्हणून इंग्लिशांत कालचे दिसा तांचो बूक मोकळीक जाला. हांवें म्हणलें आमकां सगळ्यांक आध्यात्मीक जिवितांत प्रगती जोडूंक जाय,
पूण कोण एकलो आमकां मार्गदर्शक आसा जाल्यार हें पळयन सुलभायेचें जाता आनी ह्या दिशेन हांव चिंता कोंकणींत बारीच अपुर्बायेचो आनी अप्रूपेचो बूक हो तुमी हाच्यो प्रतयो स्टॉलांत कोंकणी तशें कन्नड इंग्लिशांत आसात त्यो घेवच्यो. फेस्ता दिसा आमकां जायते वॉलंटियर्सांची गरज आसा. तुमकां कळीत आसा सकाळीं तावन सांज पर्यंत हांगासर भोक्तींक असो वाडूच येता आनी असले संदर्भार शिस्त सांबाळूंक आमकां वॉलंटियर्सांची गरज आसा. तुमी तुमची नांवां आनी फोन नंबर ते भायर कावंटरार दिलें जाल्यार आमी तुमकां संपर्क करतले. भोव निबडिनो, आज एक विशेष दीस. कळीत आसा कितें म्हण तुमकां? हां, करेक्ट. आयच्या दिसा 1996 इस्वेंत हें पुणशेंत आशिर्वचन केल्लो दीस. 1947 आमचे कर्मेलीत याजक हांगासर आयिल्ले आनी त्या दळा भोंवतणीच्या 4-5 जाणांनी 4-5 कुटुंबांनी येवन बाळका जेजूचें देवस्थान सुरू केल्लें आनी तेन्ना भक्तिकांचो सोंको सवकास वाडोवन येताना जागो पावनातल्या खातीर भक्तिकांच्या आदारानच हें हांगासर आजचें पुणशेंत उबारलें. 1996 जानेवारी 11 तारखेर आयच्या दिसा. आनी आतां तुमकां कळीत आसा हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसां आसात आनी हांव धैर्यान सांगता की आमच्या कर्नाटकांत आनी भोंवतणी अशें हर एका हप्त्याक 9 मिसां आसून इतलो भक्तिकांचो वाडो येवचो दुसरो जागो खंयचोच ना. आनी हाका न्हय आमी हांगासर आसचे बगाड हांगासर आसो जेजू कारण. आनी ताचेर बरोवसून तुमी हांगासर धांवून येतात आनी तुमकां आयिल्ल्यांक सुदारसूंक तुमच्या आत्मीक गरजांक पावोवंक आमकां तोच बाळोक जेजू आदार दिता. त्या देखून ह्या सर्व वर्सांनी तुमी ह्या पुणशेताक दिल्ल्या आदाराक मात न्ही बाळका जेजू तें तुमी दाखयल्ल्या भक्तीक आनी हेरांकय हांगासर हाडूंक बाळका जेजूची बेसांवां जोडूंक तुमी कारण जाल्ल्याक तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तो बाळक जेजू आमकां सुमेस्तांक राखून दी, सांबाळून दी आनी ताची कीर्त ताची महिमा आनीकय सगळ्यांनी विस्तारून दी हेंच आमचें मागणें. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेत बांदूंक तवळच्या काळार आतां थोडीं आसात थोडीं नात, आदार दिल्ल्यांचो, दान दिल्ल्यांचो, वावर केल्ल्यांचो आनी मात्र न्ही तुमी ह्या पुणशेताच्या हर एक कामांत आमकां आदार आनी पाठिंबो दिते आसात. तुमकां सुमेस्तांक हांगासर वावर करच्या याजकांक, स्वयंसेवकांक सगळ्यांकय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूची ही महिमा वाकण घट्ट दोन ताळयो जेजूक आमी अर्गां जावन दिवया. प्रागच्या जेजू बाळकाचे मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव तो म्हणटा प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे त्या सवां बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण आज आमी सुमेचेर विश्वास फुडाराचो स्वास हो विशय नियाळ्ळा आसता. वेदी सेवकांचो जुबले आमी संभ्रमता. प्रत्येक जण वेदी सेवका खातीर मागतना जायतीं हेर भुरगीं आसात विविध रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ली. चायल्ड ट्रॅफिकींग, जायत्या भुरग्यांक आवय बापायतन अपहरण करून वायट धंद्याक वापरचेत आसले संवसारार जावन आसा. असल्या वायट मनशांच्या दावल्या आनी शिरकल्ल्या ह्या भुरग्यां पासत मागया. तशेंच तांच्या सुटके खातीर वावुरच्या जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशां पासत मागया.
विविध कारणांक लागून बाळपणार या भुरग्यापणार आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत विविध जे घाई जातात. जावंक पुरो तिरस्कार वडिलांत आवण, जावंक पुरो तांच्या कुडीच्या या उण्या ताल्यांताच्या कारणांक लागून तूं काळो आसाय या तूं पेद्दा बुद्धू असल्या काळजाक घाई करचेत असल्या उतरां वरवीं वडिलांच्या प्रत्येक जण आवय बापायच्या आनी तशेंच शिक्षक शिक्षकींच्या उतरां वरवीं घाई जाल्लीं भुरगीं आसात. जावंक पुरो ती आमच्या कुटुंबांत आसात, जावंक पुरो आमीच तसल्या घायांक कारण जाल्या बाळका जेजू तांकां गूण कर म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जाय जेवण आमकां समेस्तांक आशा आसा. पूण ज्या संवसारांत आमी जियेल्ल्या ज्या काळार आमचें भुरगेपण जाल्लें तो काळ गेला. आतांचो काळ जायतो बदलला. आमच्या भुरग्यांनी फुड करचीं पंथा हुवाणां आमी फुड करूंक नात. आमची पंथा हुवाणां दुसरींच आसली. अशें आसता आमच्या भुरग्यांक जाय असो सांगात भद्रती दिवंक आमकां शिकय म्हणून मागया. त्याच वक्त हांगा जायते हेरते सवां आयल्यांत. भुरग्याच्या देण्या पासत बरी सैरीक मेळच्या पासत कुटुंबान शांत समाधान रास करच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत बरी बरी भलायकी मेळच्या पासत जागो विकवण्याच्या पासत अशे विविध गरजो घेवन आमी आयल्या. जायत्यांनी नव्यान धरलां खंयच्याय एका प्रत्येक इराद्या पासत. हे सर्व इरादे बाळका जेजू मुखार बवरतान आनी बरोवशान दवरया. सुमयेचेर विश्वास फुडाराचो स्वास. आमचो विश्वास सदांच ताचेर खंचून दी म्हणून आशेवन सांगात आमी म्हणया. हे भगवंतू जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उगोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिवचो रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेले आबुशिता तशें आमची पलकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिका नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्ले तसले वर्तें घडीत मोती काडून 3 पोटयो मिस्तेर बी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. ए अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करूं दी आनी अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. आयच्या दिसाचे विशेष मागणे आसा, म्हजे उपरांत तुमी रिपीट करचे. मोगाळा जेजू, तूं ल्हान बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलोय आनी ल्हाना भुरग्यांक म्हजे शशी येवंक सोडा. सर्गींचे राज तांचें म्हूण तुज्या शिसांक शिकयलें. आमकां तुवें दिल्ल्या भुरग्यांच्या देण्या पासत तुका दिनवस्तांव. हर एक भुरगें विशेष आनी विशिश्ट जावन आसून तुजी महिमा परगडता. आमच्या नेनारपणाक आनी उणेपणाक लागून आमच्या उतरांनी सूख समजणेन वायट देखीन
वाईट संवयांनी संपडून तांची फावो ती जतन घेवंक जाय नासतना तांकां जाल्ले घाई तूं गूण कर जशें तूं तुज्या वडिलांक खाल जावन प्रायन आनी जानवायन देवाक आनी मनशाक मेस्वालो जावन वाडलोय तशेंच आमच्या भुरग्यांनी वाडोवंक आनी तुजेर विश्वास ठेवून तांचो फुडार बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमेन. बाळका जेजून आमचेर दया खंडीत जावन दाखयल्या जायत्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां बरलां प्रत्येक जावन आमचो विश्वास ताणें वाडयला. आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन सांगत आमी म्हणया हे भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दे. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान देव देत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून देत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद खातीर आमी तकली बगवया. सोम्या जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Jesu palka sergincha taroka bhakti karta वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलाकेच्या दातारा मनशा बाळसांव तूं जल्मून आयलो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले ल्हानवी कायेची येलो दुबळ्यान तुय उद्धार जालो जैताचो मुकूट सोडलो नामान जेजू बाळका सर्गीच्या तारुका भोगली गायता वायच्या दिसा मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलाकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मुर्या आशिर्वाद दिवं आमकां. बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचे योजन आमी आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणटना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना आसता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडीत जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता
टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हें एक येवजण अपुरबायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळूक जेजूचें पुणशेत टर्न दिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.